विसवा उपरांत तुमकां येवकार। राष्ट्रीय महामार्ग 66 वयल्यान विर्नोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या विर्नोडा भूतवाडी भागात वचपाक भुंयारी मार्ग दवरूंक नाशिल्ल्यान गैरसोय जाता। जरी तर हो भुंयारी मार्ग जालो ना तर पंचायत मंडळान सामुहीक राजीनामे दिवपाची तयारी दाखयल्या। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। जर हे भुंयारी मार्ग जावपाक शकना जाल्यार आमी सुद्धा पंचायतीच्या वतीन रिजायन दिवपाक रेडी आसा। कारण आमी येयले गांवा खातीर आसा, आमी लोकांक एश्युरन्स केल्ले आसा काय तर तुमची आमी सेवा करपाक येयल्ले म्हणून। आनी गोष्ट म्हणजे परत खासदारा कडेन गेल्ले आसा, आमी दोनूय मंत्र्यांनी सांगलेले आसा जेन्ना तेचे खासदाराचे जेन्ना असेंब्ली सोंपतली तेन्ना हांवें तुमकां डेट दिता म्हणून सांगलेले। ती डेट दिल्या उपरांत आमी तुमकां परत कॉन्टॅक्ट करता आनी सगळ्यांक तेन्ना इन्फॉर्म करून आपयता। आनी ते जेन्ना ते टेक्निकल सेक्शनाक घेवन येतले तेन्ना तुमी सगळे जाण उठान आमकां प्लेन केल्याचो उपकार खातीर विषय बरोबर आसा म्हणा। मी मांडले तो विषय जर बरोबर आसा तुमकां सगळ्यांक दिसता मी मांडलेलो विषय बरोबर आसा काय ना तो दिसता तुमकां बरोबर आसा म्हणा। कोणाक दिसता बरोबर आसा म्हणा विषय मांडलेलो आणि कोणाक दिसना विषय मांडलेलो बरोबर आसा म्हणा। तर थंय 100 लोक आसलेले एकल्यान सुद्धा म्हणना कृष्णा मांडटा तो विषय बरोबर आसा आणि तो सार्वजनिक विषय आसा। म्हाका दिसता 2.5 वर्सां जाल्यार ती सगळी म्हाका दिसता 2.5 वर्सां रस्तो चालूच आसा। तेन्ना आमी 2018 ऑक्टोबर म्हयन्यात ग्राम सभेक हांगा विशय घेतलेलो। तेन्ना त्या विशयाचेर आमी तो जो थाराव आसलो तेन्ना गव्हर्नमेंटाचे जे ऑफिसां आहा तो पर्यंत पावयलो। तेन्ना आमचे सरपंच भरत गावडे आसले। त्याच्या उपरांत म्हाका दिसता आमी हांगाचो आमचो पेडण्याचो आमदार डेप्युटी मिनिस्टर बाबू आजगांवकर हेच्या कडेन एक विशय आयलो सरपंच बाबान। तेन्ना आमदारान सांगलें की हांव तेजेर लक्ष घालता। म्हाका दिसता ऑक्टोबर 19 साली पूण आयज मेरेन त्या लक्षाचेर अजून काय तरी क्रिया राबवना। तेन्ना कोणी खंय वायट हरपायला आपलो आमदार म्हणून आणि आमचोय आमदार आमी म्हणाला आणि तो हांव नांव घेताना आनी दोनूय आमदार आमचे। जेन्ना हे लक्ष घालिना तेन्ना म्हाका दिसता हे दोनूय आमदार तो आमचे। विर्नोडसून चलत येवचा पडटाला, वळप्या वयचा पडला कॉलेजी कडेन, थंयसून मागीर चलत गाडी येता काय ना ती बघून भायर सरचा पडटाला। अशी परिस्थिती जातली आमची। ही परिस्थिती आमी जावन दिवची ना बायलां। 300 न्हू 500 बायलां मी थंय आमरण उपोशणाक बसतले माझ्या स्वताच्या ह्याच्या खातीर न्हू।